काय जे माद्रे मतदारसंघात जे होणे पडले ते चेअरमॅन सांगलेले 15 दिवसात सारखे करून दिता म्हणून, पण ते त्यांचे काम चाललं, सध्या काम चालला ते रस्तो रुंद करपाचे. आमकां जाय ते रस्त्याक होणे पडलेले ते सारखे करून दिवपाचे. आता त्याचेर कोण लक्षात दिना ना, आणि त्यांचे काम ते रस्तो रुंदीकरणाचेर चालले. तर त्यांच्यान बेगिनात बेगीन हे होणे सारखे करून भरून दिवपाचे. ॲक्सिडंट वाढत असतात दिसान दीस. आता सुद्धा आम्ही हांगा येयले, आता ॲक्सिडंट जाता आता वाटावले, आम्ही सुद्धा वाटावले तेतूनसून. बीजेपीचे बुराक ही कॅम्पेन सुरू केली आणि तेजे वरसून आम्ही 1 लाखा वरसून सिग्नेचर कॅम्पेन केल्या उपरांत पत्रकां हा ती सीएमाच्या ऑफिसान दिली व्हरून. आणि त्या वेळार सीएमान कितें सांगलेले की 15 दिसां भितर सगळे रस्ते परत निवे करून दितले, जे खड्डे हा ते बुजोवन दितले म्हणून. हांगासर वायडोंगराचे जे रस्ते हा पळय यांचे खड्डे पयशे जाल्यार तुमकां दिसतो ना हांगा रस्तो खंय हा पळय तो. म्हाका तुमी जस्ट सांगचें, एका रस्तो म्हणटा काय एका खड्डे म्हणटा पळय ते. प्रत्येक जण हांगासून पास जाता, पूण कोणाकूच अशें दिसना की ह्या रस्त्या बद्दल आपल्या आमदाराक या पंचांक सरपंचांक सांगचें की बाबा हे रस्ते करून दिवचे म्हणून. माझी अशीच मागणी आसा सरकारा कडेन, खास करून सीएमा कडेन, की जे तेंच्यांनी उतार दिलेले की 15 दिसां भितर जे ते रस्ते करून दितले म्हणून. मांद्रे मतदारसंघात अजून पासून एकूय रस्तो अजून करून घेवंक ना. हे मतदारसंघ कित्याक फाटीं दवरला तेंच्यांनी रस्ते करपा खातीर तें म्हाका कळना. माझी इतलीच मागणी हा सीएमा कडेन की तेंच्यांनी बेगिनातल्या बेगीन ह्या रस्त्यांचेर लक्ष घालचें. आनी म्हाका अशें दिसता की सीएमाच्या उतराचेर प्रभाव आसपाक जाय आसलो की ते 15 दिसांनी करतले म्हणून. तशेंच हांगासरल्या आमदारान सुद्दां तेजेर लक्ष घालून ते बेगिनातले बेगीन करून आमकां पळोवंक वयशें जाल्यार पारशा मांद्रे अख्खे मतदारसंघान रस्ते तशेचे तशे आसा, सगळ्याक खड्डे पडलेले आहा. एक विनंती करता, नम्र विनंती आहा लोकल लेवलाच्या लिडरांनी तशेंच आमदारांनी आमचें सांगचें. सीएमान जे सांगला की 15 दिसांनी करतले, ते खंयचे 15 दीस हे विचारून घेवन तेजेर मातशें थोडेफार काम करचें. आता ह्या मदल्या पडलेल्या पावसान तुमकां दिसता ह्या खड्ड्यांनी उदक भरला पळयात. हांगा रस्तो खंय दिसता, तुम्ही लक्ष दिवन पळयात. ह्या रस्त्यांक उदकूच दिसता, फक्त रस्तोच दिसना. आनी दुसरी गजाल एक आमी पळयल्या, हे रस्त्याचे खड्डे अशेच आहात. गव्हर्मेंट रोड वायडनिंगाचेर लक्ष घालता. सध्या कामां कसली चल्ल्यात रोड वायडनिंगाची. ह्या सादारण जनतेक रोड वायडनिंग नाका. आमकां आमचे बरे हॉट मिक्स केल्ले रस्ते जाय, जेचेर आमी सुरक्षीत वचून चलोवंक शकता, गाडी चलोवंक शकता. हेका लागून रस्ते वायडनिंग गोंयकारांक नाका. खरें पळोवंक वयशी न्हू, हे रस्ते वायडनिंग फक्त ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपाची कामां चल्ल्या. हांगासर जे विलास बंगलेस आनी बीच लायन्स आसतात पळय, जे रिजॉर्ट जातात पळय, तेंच्या खातीर हे रस्ते वायडनिंग हा. गोंयकारांक सादारण मनशाक सादोसो रस्तो जाय, तो बी प्युअर हॉट मिक्स केलेलो. हेजेर मातशें लक्ष दियात. रोड वायडनिंग करपाची गरज ना, आहा तशेंच ते बरें आमकां करून दिवचे अशें हांव मागता. आनी आमदारा कडेन बी आनी लोकल लेवलाचे पंच सरपंचा कडेन बी रोड वायडनिंगाचेर लक्ष घालूं नाका. जे आसा पळय ते रस्ते करून दियात.